पयले वाचप दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. जुदाच्या राया जेहोयाकीमाचे राजवटकेच्या 3ऱ्या वर्सा बाबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझरान जेरुसलेमाक येवन ताका वेढो घालो. सर्वेस्परान जुदाच्या राया जेहोयाकीमाक ताच्या हातान दिलो. देवाच्या मंदिराची थोडी आयदनाय ताणे ताच्या हातान दिली. नेबुकदनेझरान ती शिनार देशांत व्हेली आनी आपल्या देशाच्या भंडारांत दवरली. रायाळ आनी कुलीन घराण्यांतल्या थोड्या इस्रायलितांक हाडूंक रायान आपल्या मुखेल हिजड्या आसफेनाजाक आज्ञा दिली. ते जावंक जाय आसले कुडीसो कसलोस अवगुण नातले तरणाटे, रुपेस्त, सुशिक्षीत, शाणे आनी रावळेरांत सेवा करूंक योग्य आसले. आसफेनाजान तांकां कालदिया घराची भास उलोवंक आनी बरोवंक शिकोवंक जाय आसली. रायाच्या मेजा वयलें जेवण आनी दाखांसरो तांकां दिसान दीस दिवंक जाय म्हूण रायान थारायलें. 3 वर्सां तांकां शिक्षण दिवंक जाय आसलें आनी त्या उपरांत तांणी रायाचे सेवेक लागूंक जाय आसलें. तांचे मदें जुदाचे कुळयांतले दानियल, हनानिया, मिशायल आनी आजारिया आसले. पूण आपूण रायाचें जेवण जेवन आनी दाखांसरो पिवन आपणाक बसटोवचो ना म्हूण दानियलान निश्चय केल्लो. आपणाकच बसटवंक मुखेल हिजड्यान ताका कारण दिनाये म्हूण ताणें ताचे लागीं विनंती केली. देवान दानियलाक मुखेल हिजड्याचो मोग आनी ताची दया लाभयली. मुखेल हिजड्यान दानियलाक म्हळें, हांव राया म्हज्या धन्याक भियेतां. ताणें तुमचे कान आनी पिवन थारयल्यात. तुमी तुमचे प्रायेच्या दुसऱ्या तरणाट्या प्रास भागवल्ले दिसच्यात जाल्यार तुमकां लागून राय म्हजी तकली कापीत. दानियल, हनानिया, मिशायल आनी आजारिया हांचेर मुखेल हिजड्यान नेमलेल्या कारभाऱ्यांक दानियलान म्हळें, दया करून 10 दीस तुज्या सेवकाची परिक्षा कर. आमकां खावंक तरकारी आनी पिवंक उदक दिवंक लाय. उपरांत आमचो चेहरो पळय आनी तशेंच रायाच्या मेजा वयले जेवतेल्या तरणाट्याचो चेहरो पळय. मागीर तुका दिसता त्या प्रमाणे तुज्या सेवकांक कर. ताणें ही विनंती मानून घेतली आनी 10 दीस तांची परिक्षा केली. 10 दीस भरल्या उपरांत ते रायाच्या मेजा वयले जेवल्ल्या तरणाटे प्रास अदीक भलायकेवंत आनी धाटे मोटे दिसताले. देखून कारभाऱ्यान तांचे नेमलेले जेवण आनी दाखांसरो काडून तांकां तरकारी दिली. ह्या सगळ्या तरणाट्यांक देवान गिन्यान दिलें आनी तांकां सगळ्या साहित्याची आनी जाणवायेची वळख करून दिली. दानियलाक हर एक जिन्साच्या दर्शनाचो आनी सपनांचो अर्थ दिवचे देणेय आसले. तांकां आपणा मुखार हाडूंक रायान नेमलेलो वेळ आयलो तेन्ना मुखेल हिजड्यान तांकां नेबुकदनेझरा मुखार हाडले आनी राय तांचे कडेन उलयलो. दानियल, हनानिया, मिशायल आनी आजारिया हांचे सारको सगळ्या तरणाट्या मदें कोणूच नातलो. देखून ते राज दरबाराचे सांदे जाले. कसलेय जाणवाये आनी विवेका विशीं रायान तांचे लागीं विचारले जाल्यार ताच्या आख्या राज्यांतल्या जादूगारां आनी मंत्रवादी प्रास ते 10 वांट्यांनी अदीक हुशार आसले. देवाचे उतर हे. लुका प्रमाणे सुवार्ता. देवळाच्या धर्म पेटेंत दान देणी घालतेल्या ग्रेस्त मनशाक आपले दोळे उबारून जेजू पळोवन आसलो. एक दुर्बळे विधवीन तांब्याचे 2 पैसे धर्म पेटेंत घालतना ताणें देखले. तवळ तो म्हणालो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, हे दुर्बळे विधवीन हेरां सकडां प्रास चड दान घाले, कित्याक हेरां सकडांनी आपल्या ग्रेस्तकायेंत बरोवन उरिल्ल्यांतले घाले, पूण हिने आपल्या दुर्बळकायेचे म्हणजे आपले तान भुकेच्यांस दिले. देवाचे उतर हे.